गोंय भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामू नायक. दामू नायकाचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान घोशणेची फाल्यां फॉर्मालिदाद. आज राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सलाचे हजेरेंत बिनविरोध वेंचणूक जाली. म्हाजे खातीर हो एक बरो आनंदाचो क्षण. एक जगात वर्ल्डार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर्ड केल्ली. म्हणजे अशे बेश्टे पेपरार बरोवन अशे बोगस कांय न्ही. एक 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आनी अजुनूय मेंबरशीप वाडटा, कारण महाराष्ट्रान मेंबरशीप आनी अनेक जाग्यार इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावं नाशिल्ली ती मेंबरशीप वाडटा. अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आनी इल्लेशा गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली अशी पार्टी. त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदा पर्यंत पावला. हे सगळे गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या ह्या सगळ्या कार्याच्या बळाचेरच पार्टी ही व्हडली जाल्ली आसा आनी म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांत बरी आसा आनी खूब खूब बरें दिसता. आनी ह्या क्षणाक हांव मुद्दामून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी त्या वेळा पासून श्रीपाद नाईक, पार्सेकर, आल्लेकर आनी बाकीचे सगळे मालकऱ्यांनी ही पार्टी जी पळय फुडें व्हेल्या त्या परंपरेक कायम रावन ह्या पार्टीचो ध्वज आसा, धुरो आसा ते यशस्वीपणे व्हरपा खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आनी नवीन आतां आनी येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांचे सगळे फुडें वचपाक जाय. ऑफिशियली करून नॉमिनेशन सिंगल नॉमिनेशन झाला. सो ऑफिशियली टुमोरो 11 o'clock डिक्लेअर करतलो. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. आणि सदानंद बाब कर्नाटक बरें 5 वर्सां काम बरें केलें. आय एक्सपेक्ट दामू टू डू द सेम एंड मे बी आउट फॉर कॉमिंग ऑल्सो. माझे वेल विशीस ताका आसतलेच. आमच्या मतदारसंघात दामूचे वेल विशीस आसतलेच. सो ऑन बिहाफ ऑफ कुट्टोळी कॉन्स्टिट्युन्सी, ऑन बिहाफ ऑफ मी एज MLA, आय विश दामू बाब ऑल द बेस्ट इन टेकिंग द पार्टी in a different direction and in a forward direction. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.